हाय गायज, गुड इवनिंग. सगळी कशी आहे? हाय न्हू बरी. आम्ही हाय बरी. कालचो ब्लॉग चोयला न्हू वयता ते कालच्या ब्लॉगानूच सांगला आहे. सो आता इथे बायसोते तो म्हाका हांव कितें एडिटिंगा बोरो तेन्ना बेश्टो हातून एडिटींग ब्लॉगान व्हिडिओन घायलोलो एडिटींग एपाचेर. सो तो म्हाका 10 मिनटां मागीर 10 मिनटां कसो मेवलोलो ना मजा घाल रे. सो तेका लागून म्हणल्यार चिंतलें दुसरो कॉमेस कोता जेल फुल्ले अशें तूं वसोत म्हण तुज्या हाती धरून जाय म्हण बेश्टी सांगिल्लें हाती धरून. पावस पडला न्हू जमीन मोव आहा आनी थिंगा आमगे मुखार ती बांय साको बी मोव जाल्लो तेका लागून भिरांत दिसता. मून येयलो आयज बेगिना मोव जाली. येता येता मेळटा तुमकां मागीर दाखयता. वयताय आमी सगळीं वयताय. तुमचे कोण कोण वयताय मागीर सगळीं 4-5 जाण येताय. घरा वचून ती कितें करतलीं बेश्टी तांकां या तांकां आमी कितें घेवपा जाय जाल्यार ती घेतो न्हू. सो तेका लागून ओके मेळटा तुमकां मागीर मातशें रावन पावोन मेळटा. गरमी जाता चलय हिंगा शॉपिंग. गाय जाल शॉपिंग आमगेले दाखयता तुमकां घरा पाव कितें केलें तें काय ना. घरांतले एपार घेवपा जालो तो गेला. फॉर्मासी गेला ती चेडू हितू इरिटेट सारके आहात ते. वेलनेस फॉर एवर आहा ते DIYची कशी आयुर्वेदीक सिरप दिता म्हाका. हांवें म्हाका त्यो नाका म्हणलें म्हाका दुसऱ्यो दी म्हणलें म्हाका धाडपाच्यो म्हणलें ते त्यो ना अशें त्यो आहा त्यो दाखय म्हणलें त्यो दिले आनी एक्सपायरी लागीं आहा. एक्सपायरी जाल्यार व्हडल्यो दी दुसरी दी एक्सपायरी आमकां कोण ना येदी ओली फॉर्मास आनी शेरो बी नाय इट्टाय काम करपा लेट जालें न्हू रात जाली न्हू मागीर इट्टाय ती. सो घर पावन मेळटा तुमकां. गायज आमी पावली घरा. तुमकां दाखयता आमी कितें शॉपिंग केलें तें. ओके कसलो ज्यूस घेयलोलो खावपा हाडचो तो. आतां दाखयता तुमकां आमी कितें कितें शॉपिंग केलां कितें कितें हाडलां तें. ओके सो फर्स्ट हाडलां ही ऑरेंज ऑरेंज गोड आसता तेंगेली. सो तेका लागून ही हाडल्यार सकाळीं बाबान घेयलोली 5 घेयलोली ती तेंगेली व्हडली मोठी आहाय. सो ही हाडल्या. सेकेंड आहा ती आमी हाडले मँगोज. तुमकां सांगलो न्हू बाबा मँगोज करताले. सो म्हाका न्हू खूब भाशेचे आहले थिंगा. सो आमी हे हाडले मँगोज हे मँगो हाडले. ओके कशें पडले ते सांगत तुका. हे मँगोज हे मँगो म्हाका 300 रुपयांक पडले 295. ओके टोटल आनी ते कितू आहाय ते सांगता तुमकां. ओके हे 2 3 4 5 6 आहाय. सो हो बाबा 6 आहाय मँगो 200-300 पडले 295. ओके सो नेक्स्ट आहा ते आमी घेयले ते ऑल टायम फेवरेट सगळ्यां बरा ऑल टायम फेवरेट मागीर कितें त्या ब्लॉगाक कंटिन्यू केलें जाल्यार जाता आसलो ब्लॉगांनी व्हडलो जातलो आसलो. सो दीस इज माय ऑल टायम फेवरेट पेरू. सो नेक्स्ट दाखयता कितें हाडलें तें. हे घेयले एप्पल ग्रीन एप्पल न्हू. सो ग्रीन एप्पल हाडले. नेक्स्ट घेयले रेड एप्पल. ते न्हू हे रेड एप्पल आहाय न्हू ते बरें लागताय. ते दुसरे भाशेचे आहाय न्हू ते बरें लागना. हेचे ohले आहाय न्हू ते बरें लागताय. सो आमी ohले हाडटाय. सो हे एप्पल हाडले. मोस्टली तुमकां खबर आहा न्हू फ्रुट्स आमी थिंगाचे म्हणून. नेक्स्ट आहाय ती कुकुंबर आनी फोडून दाखयना कुकुंबर कित्याक मोस्टली कुकुंबर आमगे लायक खाताय आमी बेश्टी. भूक बी लागल्या न्हू कुकुंबरूच आपडयता. मागीर हेचें हे हाडलां ओके ती हाडले थोडी हाडले. आनी हांवें म्हाका एक तोर हाडला. तोरा 31 रुपीज. कितें एक तोर 31 रुपीज पडा. शिरो करपा तुमकां खबर आहा न्हू मेफीन लास्ट टायम म्हाका तोरां हाडून दिलेली ती बरी लागताली. सो एको हाडला हांवें चड घेवंक एको घेयला तो.
शिरो करपा. मागे फेवरेट मामीन घेयला दुदी. Oh, yeah. Simply eating, I'm not eating. आणि कॅरट आणि ऑल टाइम फेवरेट खबर आहा सगळें खबर आहा. म्हाका खूब जाणांनी सांगला बी कोक पिनाका. या कोक पिनाका हें पिनाका पण म्हाका कळना. हांव तेच पिता. किवी किवी गेले तिनूय येता त्यो. कप केक न्हू डोनटा हातून शेपीन हाडलेल्यो हय हांव ना अर्दो खायला म्हाका दिला. तेगे तसलोच ब्रेड गेल्यार पोदेर गेलो मेळना. पाव हाडले थिंगा चेरी हाडले. हातो मरे काय बेश्ट घेवपा लायले. मागीर आतां न्हू मागीर पापड हाडले. एकू पाकीट हाडला पापडाचे. बिस्किट्स हाडल्या म्हाका न्हू व्हडल्यो कशी बिस्किटी बी लायक ना. व्हडले भाशेच्यो व्हडल्यो बिस्किटी तवल्यो बिस्किटी हांव हाताक व्हडले हात्याक म्हणून फेवरेट म्हणटा त्यो असल्यो. 5 रुपयाची सॅशे हाडल्या. पालेजी पयलीं येद्दी येताली आतां येद्दी जाल्यार हेच्यो हे बी 5 आनी त्यो बी 5 रुपयाच्यो. सो 4 हाडल्याय त्यो. मागीर बाबान आपल्या किंडर जॉय घेयला. मागीर म्हाका पिकल हाडला तेल्ल्याचें. काय जालें कालच्या काय पयच्या ब्लॉगार जाल्यार तेल्ल्याचें पिकल म्हाका मेळना सकयल. मागीर हेम हाडला. बगर भाशली कोत्ताय न्हू केन्ना केन्ना ना सकाळ ब्रेकफास्टाक बी केन्ना चुकोन अशें जाता ना बऱ्या पडटा. हेम हाडला आनी न्हू चॉकलेट्स हाडल्या हेच्यो. हांव काराकोणा न्हू चॉकलेट्स वयता. तूं म्हज्या बाबा चॉकलेट्स खावंक तितू वचना. चॉकलेट का नांव म्हाका भरपूर जाय चॉकलेट. हांव खाता चॉकलेटी म्हाका लायक चॉकलेटी. सो चॉकलेट्स हाडले हेचे. सो चॉकलेट्स बाबागे हकत ना खावपाचे. मागे चॉकलेट्स खावपाचे. मागीर सॉफ्ट टॉयज बी मागे बाबागे बेश्टे नांव. सो ड्रिंक हाडल्या. पोर्नोग्रेनेट ड्रिंक्स हाडले 2 हाडले. ओके सो जालें इतलें शॉपिंग आसलो आमगेलें. बाबान न्हू जाम हाडला. कोण डॅडीकू खावचें पडटलें आमकां हांवें वचना. मिक्स फ्रूट जाम बेश्ट तेका न्हू अशें चोवपा दिसता चोयलें. सो हे जालें आयचें आमगे शॉपिंग इवनिंगचें. ओके सो आतां चोवया कितू मिनटाचो जाला कसो रावता चॅक कोत्ता. जाता बेश्टे हें मागीर एपान घालून चोयलें कितल्या मिनटाचो व्लॉग जाला तो शॉपिंगाचो. हो इवनिंग शॉपिंगाचो फ्रूट शॉपिंग केला तो जाला ऑलमोस्ट 9 मिनटाचो व्लॉग. सो हांव तो आनी कंटिन्यू करना हाल्याच्या डेयाक लागून. हाल्या दोना ते हाल्या न्हू म्हाका एक इम्पॉर्टंट काम आहा कितें तरी म्हाका सोदूं वचों जाय. हाल्या कितें काम आहा तें सोदपा वचों जाय. म्हाका कितें तरी वस्त जाय ती म्हाका सोदूं जाय. सो हाल्या हांव ती वस्त सोदूंक वयतलें. ओके मोस्टली एकलें गोडये वचत ना सगळीं गोडये वचत. फकत म्हाका बाबा व्हरपा नाका थिंगा कित्याक जाणा कितें तरी रिजन आहा. सो चोयतलें हांव बाबाक मोस्टली घेवन वयची ना. एकलें वचोन गोडये येत हांव हाल्या. ओके इनसायड गाय जाय तुमकां सांगील न्हू हाल्याचें चोवया कशें कितें जाता तें. हाल्याचो डे तुमकां हाल्या शेअर करतलें. पर आयजूच सांगोन सोडलें काय जायचो डेयाचें तुमकां दाखयलें शॉपिंग कितू केला तें कशें केला तें सगळें तुमकां शेअर केला. सो हाल्याचो डे हांव पोत्तून मॉर्निंग स्टार्ट करतलें. सो आयचो हो कंटिन्यू करना हाल्या कित्याक हो कंटिन्यू तुमकां कालच्या ब्लॉगाचें कंटिन्युएशन न्हू आयज केला तेका लागोन. सो तेका लागोन हांव हाल्या नेव ब्लॉग कमेंट्स करतलें आनी हाल्या हूं वयतलें कितें कशें कितें आमगे डे प्लॅन केला कसो तो सगळें तुमकां हांव शेअर करतलें हाल्याच्या ब्लॉगाचेर. हाल्या कशें जाता तें चोवया. आनी आयचो ब्लॉग तुमकां मास बायन बहुत दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा कमेंट करूं विसरो नाका. आनी स्कीप करून चोयनाका. हितू मागता तुमकोडे स्कीप करून चोयनाका. ओके चोवया खंय हाल्याचो डे तुमकोडे कितें शेअर करता. आनी आतां हांव चॉकलेट्स आनी बाबा कोण दिवना ना जाल्यार एक सगल्यो न्हू म्हाका तो हातो म्हण प्रॉब्लम ना. सगळ्याक एक करून घास मारतलो आनी थिंगा उडयतलो खावपा ना. सो तेका लागून हांवें म्हाका कडेन दवरलें आनी उरलेलो एपार म्हळ्यार वच हेल्प करता पापा मम्मीक हेल्प कर म्हळ्यार काडपा. सो तेका मातशें आतां कामां लायताय.
सो गेला हेल्प करपाक गेला तो येयलो ओके सो मेळटा नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय